देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जोआवाचो 24:14 वोड 7 ते 14. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हटलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजी सोवें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनात? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजें सोवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सोवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. पयल्या वाचपांत आमी पळयता पोरजा बार्नाबासाक आनी पावलूक पिडापीट दिता, पूण ते भियेनात. बरें काम केल्यार आडखळी आडटले आनी विरोधी करपी जायते जाण आमकां मेळटात. पूण आमी पावलू आनी बार्नाबास परी भियोंक फावना. शुभ वर्तमानांत आपूण आनी बाप एकूच म्हूण जेजू सांगता. कोण आपणाचेर विस्वास दवरून मागतात ते तांकां जरूर मेळटलें म्हणटा. आमकां विचार घालुया, म्हजो विस्वास जेजू सोवे कितलो अखंड आसा. आमी आमच्यो खोंती दुखी जेजूक सांगुया आनी ताच्या विस्वासान रावुया. आमेन.